Exodus chapter 14 verse 27. मोइशेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून दवरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटी आयलो. पळून धांवतेल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सरेस्परान तांकां दर्यामध्ये झडून उडयले. Exodus chapter 15 verse 2 to 5. सर्वेस पोर मुजें बोड आनी मुजें गायान. तो जालो मुजी सडवण. तो म्हजो देव, ताका हांव वाखणटां. म्हज्या पुर्वजाचो देव तो, ताची वडवीक हांव गायता. सर्वेस पोर एक झुजारी, सरेस्पोर ताचें नांव. फारेवाचे रथ आनी ताचे पावस उडयल्यान ताणें दर्यान. ताचे श्रेश्ठ झुजारी बुडले तांबड्या दर्यान. गूंड दर्यांत ते नापैस जाले. पात्रां बरी ते पाताळाक देंवले. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुमी देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुमी नेणा. Jeremiah chapter 1 verse 10. हुमटूक आनी मोडूंक, नास करूंक आनी बिबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक, सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. 1 Samuel chapter 15 verse 22 and 23. तेन्ना सामवेलान म्हळें, सरेस्पोर विधेयपण मानता तितले होम आनी यज्ञ मानता. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम. बकऱ्याच्या सर्बे प्रास खालतेपण उत्तम. अविधेयपण मंत्रतंत्राच्या पथकासारखे, हट मूर्तीच्या पुजेच्या अपराधासारखे. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 12. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो.